वैभव तुका जेजो हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां जुवांव सवांदेल 7वा अध्याय 1 तावन 2 वाक्यां 10वें वाक्या 25 तावन 30 वाक्यां. John chapter 7 verse 1 to 2 verses 10 and 25 to 30. हाचे उपरांत जेजू गलिलियांत भोवंक लागलो. जुदेव ताका जिवेश मारूंक सोदताले देखून जुदेवांत हेणे तेणे भोवंक ताका मन नातलें. जुदेवांनी सोलोवची तंबाची परब लागीं पावलेली. पूण ताचे भाऊ परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो. उक्ती न्हय भागार गुप्ती. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी आयकोन म्हळें ते जिवेश मारूंक प्रयत्न करून आसात हाकाच न्हय वे. तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणीय ताचे विरोध शब्द काडिनात. वस्तू क्रिस्त म्हणून आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां काय. तरी हो खंयचो म्हणून आमी जाणाव. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हणून कोणाकी कळीत आसचें ना. देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजू व्हडल्यान म्हणालो हांव कोण आनी खंय तावन आयला म्हूण तुमी जाणात. म्हजेच थकी हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सत्यवंत. तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखतां. कारण ताचे तावन हांव आयला ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेच ताचेर हात घालोना कित्याक तसो वेळ तेदोळी येवंक नातलो. तरी लोकां मदले साबार जाण ताका सतमोनूंक लागले. तांणी म्हळें क्रिस्त येतलो तेन्ना हो करता ताचे प्रास चड असऱ्यां करतलो काय. ह्या उतारांत आमकां फावो केलां एक जेजू विशयंत लोकांक कन्फ्युजन. तो कोण खंय थावन आयला कितें आयला क्रिस्त कितो जायतीं तांचे भितर सवालां. पूण जेजू स्वस्थ तांकां जाप दितना जाल्यार ते मानून घेनात. हे जेजू क्रिस्त म्हणून ते सोडवंदार म्हणून मानून घेनात. ताचे विरोध पळयतात ताका धरूंक पळयतात ताका कश्टूंक पळयतात ताका जिशी मारूंक पळयतात. पूण जेजू ताका खंयच्याकी भियेना. उक्त्यान तो वेता तांच्या मदेंत येता आनी त्या परबेकी वचून पावता. आनी सगळे देवाची कितें येवजण आसात देवाची खुशी कितें आसा तें जारी करूंक हांव ह्या संवसाराक आयला म्हणटा सोमी. देखून सोम्याचे कश्टांक या ताच्या ताणें करचे सगळे ते मुखल्या दिसाची ती पाशांव ताच्या मोतींत आसा. सगळें ताका कळीत आसा. सगळें ताका बापान दाखयलां. कित्याक जर मोळ्यान मागतना तो रगत घामालो जाल्यार ताणे सगळे संगती ताच्या जिवितांत कितें घडतलें म्हणून तें चिंतून ते कश्ट सोसूंक आसले ताचे दोळ्या मुखार येता आसतना ताचे घाम रक्ताचो घाम जावन परिवर्तन जालो. सग संगती जेजू कळीत आसल्यो आनी बापाची खुशी करूंक म्हणून तो आयिल्लो. आनी बापाची खुशीत म्हाका आनी तुका बाचाव करची. देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें एकल्याच पुताक बाकी दवरनासतना आमचे खातीर ताणें ओपून दिलो. आनी ताचेर सतमंतल्यांक ताची खुशी करतल्यांक आमकां खंडीत ती बाचावी ताणें जोडून दवरली ह्या संवसारांत. जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार आमी क्रिस्ताचे भक्तीक न्हय क्रिस्ताचे पाटलावदार आमी. आनी भक्त मस्तुदाराचे आमचेर आसा पूण क्रिस्त प्रमुख जावन आसा. आमच्या जिविताचें केंद्र क्रिस्त जावन आसा. आमच्या जिविताचें केंद्र एवकरिस्त जावन आसा. आमच्या जिविताचें केंद्र सक्रामेंट जावन आसा. देखून सगळे आज कितें आमी आसा हाका कारण जेजू क्रिस्त मात्र ताचे वरवीं मात्र आमी जिवंत आसा. ताच्या सोडवणे वरवीं मात्र आमी बाचाव जाल्या. ताच्या कश्टा वरवीं मात्र आमकां सगळी आमची पिडा आशिल्ली घूण जाली. कित्याक इसाया प्रवादी आमकां सांगता 50 अध्यायान 5व्या वाक्यान आमचे रोग आमचे अडचणी आमची पिडा आशिल्ली आमचे कश्ट सगळे ताणें ताचे कुडीर ताणें घेतले. ताणें सगळ्या मनशाकडच्या पाताक त्या खुर्सार ताणें वावयले. आदी आसल्याक आतां आसल्या आनी मुखल्या येतल्या सगळ्या जनांगाचे पातकां ताणें त्या खुर्सार वावयली. आनी तो फाटीं सरलो ना. ताच्या कोणींत रगत उणें जालें. कितेंच नासल्या वेळार हस्कत जाल्ल्या वेळार ताणें तो कुरी सोडलो ना. आनी आमकां बाचावेच्या हंताक ताणें व्हरून पावयलें. पूण ताचे कश्ट आज आमी नियाळ करता आसतना ह्या प्राजीत काळ्यार खंडीत जावन ताचे पाशांव आमी वाचता आसतना
खंडीत आमच्या दोळ्यांनी दुकां येवंक पुरो कित्याक हेजेत कित्याक म्हळ्यार जेजूचे कश्ट नियाळ करता आसतना ते कश्ट म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर म्हूण आमी नियाळ करता आसतना खंडीत म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर सोमी कितलो कश्टलो कितलो घायलो आनी कितले रगत ताणें वारयले आनी सगळे ते कश्ट कशे सोंसले ताचे कुडीचेर घाई नातलो एकच एक जागो नातलो ताची हाडां सयत त्या घायांतल्यान दिसताली म्हणटा पवित्र पुस्तक पूण ताका विधलो म्हणटा इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत हें वाचप आमकां वाचूंक मेळटा आनी ताका कसो विडलो ताणें कशे ते कश्ट सोंसले आनी कितले मारेकार ते कश्ट कितले भिरंकूळ ताचे कश्ट आसले म्हणून हांगा पवित्र पुस्तक सांगता ताची कोणाय पर्वा करुना मनशांनी ताका पयस केलो दुखीसो मनीस तो जालो कश्ट सोंसून अनुभव आसलेलो जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमकां आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो केस्त भोगून आसलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हणून आमी ताचे विशीं चिंतल्या पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका वेदलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो ताचेर पडलेल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या सगळे आमी शेळये बरी शिंपडोवन गेल्ले आमकां जेजून आपल्या त्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आमकां ताणें एकठांय केली कुर्सांतय आमकां एक केली आनी मनशा कुळाक देवा थंय राजी केली एक राज्य संधान ताणें केलें ताका एक साखरी बीस भेटयलो ह्या मन जातीचो न्हय पाडे आसो न्हय ह्या पाडके आसो न्हय बगर तसोच तो साखरी बीस ताकाच तो शेली भेटोवच्या त्या प्लेसीक गेलो आनी ताचीत ताणें भेटयले बलिदान आनी ताचेंत रगत आमचेर ताणें शेणायलें आनी ताच्या रक्ता वरवीं आमकां सुडकां मेळ्ळी आनी ताच्या कुर्सा वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळी ताच्या सौर त्या कडवळान ओळिल्ल्या त्या उदका वरवीं आमकां सगळ्यांक खाकोळत मेळ्ळी बाचावी मेळ्ळी देखून बाचावेचें केंद्र आमचो सोमी आमचो ताचो आमी चड आनी चड मोग करया आमच्या कश्ट अनवरांत आमी सोंसणीक जावया कित्याक आमच्या खातीर ही कश्ट आसल्यार जर आमच्या कुटुंबा खातीर या आमच्या ह्या समाजा खातीर जावंक पुरो आमच्या पिरगेजे खातीर आमकांय थोडे कश्ट मेळटा आसतना आमी पुरपुरचे नाका भगवान सोमयेची सकत मागया सोमयेची काकोलत मागया कश्ट नातुरले संवसारांत कोणी ना हर एकल्याच्या जिवितांत नाना तरेचे कश्ट आसात ते सगळे आमी कुर्साक आज खिळावया आनी जेजू सांगता जियोन जेजूची काकोलत आनी कृपा मागून त्यात सल्वासावच्या वाटेर आमी भितर सरया आनी इत्त सल्वासावची वाट आमकां देवान ती बाचाव करची वाट जावन आसा तित्त जावन आसा जेजूची कूड आनी एक दीस आमी सर्गींच्या राजान भितर रिक्त आसतना ताच्या कुडी मारिफातच भितर रिक्तल्या कित्याक सर्गींच्या दार वटत ताची कूड जावन आसा आनी ताच्या कुडी मारिफात आमी भितर वेता आसतना आमकां ताच्या अमलीक रक्ता नितळ करून धवे दोगले न्हेसोवन आनी ताच्या सडवणेच्या चरित्रेचे पान आमी परतूंक आनी मुखार वचून बापाच्या महिमेक आमी भितर रिक्तल्या कित्याक जेजू क्रिस्त मात्र म्हाका आनी तुका सडवून दिल्लो एकच क्रिस्त आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटल्यांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉळच्यो कशें जेजो भगवंती मरिय देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता देव बरें करूं.